जे वार्षिक गेल्या वर्षात जे बेडगेंद्र जे गोवा फोर्ट जे काय म्हणटा संतोष त्याच विजय सरसाई त्या दीपक कनावणकर जे काय चुनार म्हणटा बेडगेंद खेळाचो घट त्या फुलाचो हार त्या चुनार दिला तो पावन करून घेवन जे फुडें म्हणटा जे 14 म्हणटा जे म्हणटा फेब्रुवारी जे विधानसभेचे इलेक्शन म्हणटा जे विजय म्हणटा जे काय म्हणटा काय चुनार जे काय कॅन्डिडेट्स म्हणटा जे कॉन्स्टिट्यूशन उभे केले तेन्ना थंय म्हणटा ताका बरें फुल स्विंग म्हणटा बरें तुमी तांकां जिखून हाडूंक जाय अशें तुजें नांव वेगळें करून दिवंक जाय त्या आसतना म्हणटा तेंच्या कॉन्स्टिट्यूशन पासून तेंच्या पार्टी पासून जे कोणी देवपाणी केला जावं आनी कितें कॉर्डिनेट कितें केला ताचो तांकां वालो अधिकार जावचो न्हू जे तेंचे कार्यकर्ते जे तेंचे सपोर्टर्स जे ते वोटर्स तांकां सगळ्यांक म्हणटा बरें दयमाया करून बरें तांकां दये काडून अशी तुजी नांव वेगळी करून दिवंक जाय त्या आसतना तुजें नांव म्हणटा जें तेंच्या वरसून कितें चुकला बिकला तांकांय तूं माफ करून नांव तेंच्या वरसून म्हणटा जे कोणचें कितें आसा क्लेश आसा सगळो पयस करून फुडें म्हणटा तो तेंच्यांनी विचार केला म्हणटा तो बरो मनार बसान जे कॅन्डिडेट म्हणटा उबे केला ते गोवा फोर्टीचे म्हणटा सगळे म्हणटा बरें म्हणटा जे आसना भुरगोच मतांनी तांकां म्हणटा जिखून हाडूंक जाय अशें तुजें नांव लेखी करून दिवंक जाय ज्या ज्या प्रसंगाक म्हणटा तुका उलो करता म्हणटा जी तेंची कामां ती कामां बरी जावची जे तुका हांगर दिला आनी तुजें म्हणटा जे 14 तारखेक म्हणटा जे आसना बरें तांकां म्हणटा जे तेंचे म्हणटा गोवा फोर्डाक म्हणटा बरी म्हणटा मतां दिवन बरें हसत तांकां जिखून हाडल्यार बरें हसत तांकां विधानसभेत जिखून येयलें अशें तुजें नांव लेखी करून दिवंक जाय त्या आसना जे तांकां ते म्हणटा कसलो विघ्न येवचे कसले संकट येवचे न्हू जे वोटर्स आहा तांकां सगळ्यांक बरें दयमाया हाडून बरें तांकां जिखून हाडलें अशें तुजें नांव लेखी करून दी आरोग्य दी अंध बस दी कल्याण कर जे काँग्रेसीन म्हणटा जे आसना गोवा फोर्ट म्हणटा जे आसना जी विधी केल्या जी तेंची बरी सक्सेस जावची जे तेंचे भितर म्हणटा तेंचे रुस्पत जावची तेंच्या भितर आनी फुडें म्हणटा कसलो क्लेश घडटा न्हू जी विधी केल्या ती म्हणटा बरी एका मतान बरे विधेयकान जो तेंच्यांनी फुडें म्हणटा जो प्लॅन केला तो बरो सक्सेस जाला आनी बरें तांकां हसत तुजे भेटे काडले अशें तुजें नांव लेखी करून दी आरोग्य दी अंध बस आनी कल्याण कर Aning do रे बजे आगे आरोग्य आयुष्य जबाबदारी काढून आज गोदावरी
गाडी घेऊया चल ना बाई गाडी घेऊया पहिली पाया पडून एकूच मिनिट सरजी तुम्ही म्हापसा बोडगेश्वराचे दर्शन घेतलं किती प्रतिक्रिया आसा आम्ही देव बोडगेश्वराकडे की जो जी युती काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्डाची जाल्या जे युतीचे आमी 3 उमेदवार म्हणून आमकां आमच्या पक्षाक अलॉट दिले हे युतीच्या उमेदवारांक देवान आमचेर कृपा दवरची आनी आमकां जैत दिवची आनीक युती गोंयान हो BJPचो व्हायरस जो लागला ताजे कडच्यान गोंयकारांक मुक्ती दिवपाक यशस्वी जावची म्हणल्यार युतीचो सरकार येवचो अशें आमी देवा कडेन प्रार्थना केल्या देवा कडेन मागिल्ल्या आतां BJPचें लिस्ट आतां डिक्लेअर जाल्लें आमचे अगेन्स्ट आमची मेन एनिमी म्हणटाली BJP आनी कोण ना दुसरे मदीं रावल्या ते मतां फोडपाक राविल्ले थोडे जे हांगाच्यान भाड्याचे बैल मेळना ते बंगालच्यान भाड्याचे बैल हाडिल्ले आसा आतां मतां फोडून जे हे बलात्कारी भ्रश्टाचारी जनता पार्टीचो सरकार कोण तो हाडूंक सोदतात अशे लोकांकूय पांया कडेन देवान हाडचे ते पांया कडेन दवरुचे बंगाली जादू जो आहा तो पांया कडेन देवान दवरुचो अशें म्हणून आमी देवा कडेन प्रार्थना केली देवा कडेन मागलो विजय बाब शिवोले मतदारसंघात तुम्ही गोवा फॉरवर्डचो कॅन्डिडेट उबे करूंक ना कित्याक खातीर अशें केलें आनी तुमी आमदाराचो खंय तरी विश्वासघात केलो अशें तुमकां दिसता पळय एलायन्सान सगळेंच आमकां जाय ते भशेन जावंक ना पूण एलायन्सान उमेदवार सोडून दुसरे इश्यूज आसतात म्हणल्यार म्हादय साल्वार जावची नाजाल्यार मोले साल्वार जावचें नाजाल्यार मायनींग परतें सुरवात जावचें नाजाल्यार गोंयचे स्थानीक लोकांक नोकऱ्यो मेळच्यो नोकऱ्यो विकच्यो न्ही हे खूब मुद्दे आहा हे सगळे मुद्दे बी आमी कन्सिडरेशनान घेतल्या फक्त उमेदवार न्ही उमेदवारी आमकां खूब कडेन मेळूंक ना पूण आमकां दुख्ख जालां आमकां वायटूय दिसलां म्हणून लार्जर गूड आनी लार्जर पिक्चर पळोवन आमी थोडे सॅक्रिफायस केल्ले तातूंत आमकां दिसता की जे कोण सॅक्रिफायस जाल्या तांकां आमचे पक्षाचे वतीन आमी जे भशेन तांकां स्थान दिवंक जाय फुडल्या सरकारान वो आनी कशे भशेन ते आमी करतले म्हणून जंय आमी यशस्वी जावं ना उमेदवारी मेळपाक ताजे खातीर आमी खंत व्यक्त करतात आमी तांचे कडेन माफी मागतात ते आमच्यान तें जालें ना पूण हे ना जावपाक खूब कारणां आसा हांगाच जे आमचे बरोबर पयलीं लोक आयिल्ले तांणी देवाचो पसून विश्वासघात करून दुसरे सायडीन उडी मारली दे डिफेक्टेड बिफोर इलेक्शन आज मेरेन भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन जावन डिफेक्शन करताली आतां तांणी नवो प्रयोग स्टार्ट केला की इलेक्शन जावचे पयलींच डिफेक्शनाक गेली आनी तातूंत आमकां बुजलें
चड करून रिसोर्सीस म्हणजे पयशे घेवन येवपी भायल्यान पक्ष आनी आमची हानी चड केली BJPनूय केली आनी तातूंत आमकां आमचे नेगोसिएशनान आमी मातशे वीक पडले पूण लुकींग एट द लार्जर पिक्चर वी हॅव डन सर्टन सॅक्रिफायस. पालयेकर पात्र उमेदवार एग्जाम्पल शिवोले नाजाल्यार काणकोण नाजाल्यार सांतांद्रे हांगा आमचे उमेदवार बरे आशिल्ले फोंड्यां उमेदवार आमचो बरो आशिल्लो पूण आमचो उमेदवार युतीचो उमेदवार जावंक ना म्हाकाय वायट दिसता. मायकल भारी पडलो थंय अशें दिसता. हांव कोणाचेर उलोवंक सोदना इट इज डिस्कशन बिटवीन टू पार्टीज. किरण कांदोळकरान तुमचो विश्वासघात केलो. किरण कांदोळकर कितें केलें म्हणटा तें खंयचें कोंकणी ताका उतर आहा तें ताकाच विचार. विनोद पालेकर पयलींच्यान तुमकां स्टार्टींग मरेन रावले हांव मानता हांव मानता विनोद पालेकराचेर आमी अन्याय केलो. आमी ताका तिकेट हाडूंक जाय आशिल्ली युतीची जावंक ना आमकां पूण लुकींग एट द लार्जर पिक्चर आमी युती तोडूंक ना आनी म्हाका दिसता विनोद पालेकराकूय हें समजूंक शकता. म्हज्यान जर जातालें जाल्यार विनोद पालेकराक हांव खंयी एकोमोडेट करपाक हांवें विनोद पालेकराक मंत्री देंवोवपाचो जेन्ना टायम आयलो जेन्ना BJP डिमांड करताली जाल्यार प्रमोद सावंत सतीश जोराक विचारली विनोद पालेकराक सॅक्रिफायस कर म्हणून ताणें म्हाका पयलीं सांगिल्लें हांवें तें करूंक ना आनी ताचे खातीर तिगूय जाण आमी भायर पडले आनी तातूंत लज नाशिल्लो हो जय साळगांवकार तेच पक्षान खोंट मारिल्ले त्या पक्षान भितर चलता आनी ताका लोक ताचो जागो दाखयता. लास्ट इलेक्शनाच्या वेळार बार्देशान गोवा फॉरवर्डाचो हें आसलो दबदबो आसलो कित्याक तुमचे बार्देशान 2 आमदार निवडून येयले त्या उपरांत किरण कांदोळकर तुमकां फॉरवर्डाक जॉयन आतां हे फावट कांयच ना तुमचे सिम्बॉलूच बार्देशान ना हे कित्याक लागून. युतीचो उमेदवार आसतो आनी आज आमी युती म्हणून चिंतता टीम गोवा तें तुका सांगता पळय आमी आमचें चिंतपाचें काय गोंयचें चिंतपाचें हो प्रश्न आहा. जंय आमी जर आमी चिंतता की आमचेंच कितें म्हणून जाल्यार ह्या BJPच्या व्हायरसा कडच्यान गोंयाक मुक्ती ह्या 60व्या वर्सा मुक्ती मेळची ना. न्ही पूण पळय आज इशू कितें आहा ह्या इलेक्शनाचो सिंगल इशू की BJP म्हणटा ती पार्टी जंय मनोहर पर्रीकराच्या चल्याक तिकीट मेळूंक शकना जंय मनोहर पर्रीकराच्या चल्याक स्थान ना ही BJP म्हणटा ती पार्टी जंय बलात्काराक धरिल्लो मनीस मंत्र्याक जो देंवयला त्या मनशाक ताणें तिकीट दिला आनी ते गोंयच्या लोकांक सोलार मारतात अशें ताणें दाखोवन दिल्लें आहा. न्ही पूण हो इशू मरे हो इशू आमी चिंतून आमी सॅक्रिफायस केल्ले आहा. आमचो पळय आमचे पक्षाचो सिम्बॉल ना हो सिम्बॉल म्हणटा तो नाल्ल कोण विसरूंक शकना हें श्रीफळ आमी देवळाचे भायर उलयता न्ही पूण श्रीफळाक कोण विसरूंक शकता. हय पूण लास्ट टायमाक तुमचे गोवा फॉरवर्डाचे कॅन्डिडेट ऑल गोवा खूब आसले पूण हे फावट चडूच ना 4च आशिल्ले हेगे पळय एक कमी जाला. युती तोडची अशें तुका तूं म्हणूंक सोदता. नाही युती तोडची न्ही युती खूब तोडची जाणांक दिसता ना युती तोडची ना तुमचे सीट सुद्दां सांग जाय युती आमी तोडची काँग्रेस पूण आमकां दिसता की युती आमी तोडची न्ही गोंयचे हित चिंतून तुम्ही सध्या युती केल्या पळय ती काँग्रेस कितको विश्वास आसा तुमकां. युती केल्या प्री पोल अलायन्स जेन्ना जाता तेन्ना पोस्ट पोल एक्सपेक्टेशन दवरूं येता. प्री पोल अलायन्स जेन्ना जायना तेन्ना पोस्ट पोल जें कितें करता तें लग्न तुजें उरतलें म्हणून न्ही ताका घटस्फोट जातात. सो आमी प्री पोल अलायन्स केला ताजे खातीर सॅक्रिफायस करचें पडलें एडजस्टमेंट करचें पडलें आमकांय दुखलां पूण सगळें लुकींग एट द होल पिक्चर वी हॅव एडजस्टेड. विजय बाब तुमी मया आनी जे मांद्र्या सीट लढयतात कसो लोकांचो रिस्पॉन्स आसा तुमकां. मयेच्या मांद्रेचे कॅन्डिडेट तुका सांगतले. सांग. मांद्रान पळयत जाल्यार एक चेंज म्हणून सबंद लोकां भितर एक उठाव जाल्लो आसा आनी तेतून युतीच्याच उमेदवाराची प्रतीक्षा आसली. काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड ह्या युतीचे आमी पब्लीक परसेप्शन जर पळयलें जाल्यार युतीचो उमेदवार थंय 100% जिखता. कितें म्हणपाचें मया मतदारसंघात जवळ आता 15 वर्सां जाली BJPचो आमदार निवडून दिता पूण हांव जेन्ना पळय घरोघरी आयज म्हाजी 4 पंचायती कंप्लीट जाल्लेल्यो आसा डोर टू डोर. अबावट 80 to 85% घरच्या लोकांचे भितून ती जाणटी नेणटी भुरगो सुद्दां आसलेलो आसा पळय तांचो एकूच आन्सर येता की हे फावटी बदल जावपाक जाय. बदल जर जावपाक जाय जाल्यार कितें जावपाक जाय जाल्यार बदल जो आसा पळय ते ऑप्शन युतीचो सरकार हे BJPक जर घरांत हाडटले जाल्यार युतीचो सरकार डिवायड करून जावचें ना. आनी आयज जर पळयत जाल्यार लिस्ट प्रमाणे पेमेंट शेट जो नांवान पेमेंट शेट जो आसा पळय ताका BJPन तिकेट दिल्ली आसा
म्हणजे ह्यान पयलीं त्याच्या भावाक दिली, परत आता त्याच्या धाकट्या भावाक दिली. जो 8 दीस पयलीं BJP सोडून एमजीन गेलो. एमजीनच्या सातेरीच्या देवळान तेणीन एक गजाल सांगली BJPच्या MGच्या लिडर्साक की आपलो भाव जो आसा पळय तो तेजें मरण जावपाक कारण BJP म्हणून. आनी 8-10 दिसां भितर तो परत BJPच्या शरण वता, ते बीन सातेरीच्या देवळाच्या तोंडा फुडें तेजे देवी ग्रामदेवताक आसा तेन्ना. पूण हे BJP वाल्यांक काय पडलेलें ना, तेंचे फॅमिली राजूच चाललेलो आसा. तसो बारीक पळोवंक वयशीत जाल्यार आमच्या हितून फॅमिली राज काय ना. सराचे फॅमिली भितर तेजो चेडो इलेक्शन घेतलो किंवा बायल येतली तसलें काय ना. तेणें आमचेर विश्वास दवरलेलो आसा आनी हो विश्वास जो आसा तो सार्थक करून आमी दाखयतले. मय मतदारसंघान हे फावटी चेंज जातलो. 100% नाल हो थंयसर चिन्हाचेर निवडून येतलो आनी सरकारान आसतलें अशें ठामपणे सांगता तुमकां. I'm in touch with Vinod Parikar. He is my friend. He also knows the shortcomings of this entire arrangement, including the fact that the difficulties which I face while negotiations. So I feel bad that I'm not going to accommodate him because he has been loyal to us. I have been also loyal to him, and he is aware of it. I have made him into a minister before becoming an MLA, and I did not sacrifice him as a minister, and I could have saved my chair by sacrificing him. I think he is well aware of it. So whatever may be, circumstances are such that I have been not able to give him his due at this moment. I feel he also should look at the larger picture and see that this BJP virus has to be eradicated from everywhere, including from COD. So if he contacts as an independent, your best wishes are with him? No, I am representing the alliance here. So my best wishes are with the alliance. दिलायला लोबोक लागून बी कितें कॉम्प्रोमायज जाला अशें दिसता. म्हाका काय उलोवंक ना.